नमस्कार. हेडॉनच्या आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांचो अनुभव इतलो प्रदीर्घ आसा. ते काँग्रेसीचे कॅम्पेन चीफ, सभापती, गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आणि सध्याच्या गोंय विधानसभेतले फादर फिगर म्हणपाक शकतात तसे प्रताप सिंग राणे सर. स्वागत तुमच्या आयच्या कार्यावळी भितर. सगळ्यात पहिली गजाल, कॅम्पेन चीफ कशें चल्लां कॅम्पेन? कॅम्पेन चल्लां बरें, पण एकूच ज्या तरेन रंग आसतालो पयलीं कॅम्पेनाक, इलेक्शन कमिशनचे काही आचारसंहिता आनी ती मातशी कडक जाल्ली आसा आनी तेका लागून आजकाल आमकां पोस्टर्स म्हणा किंवा भुरग्यांक अशे गाडयो घेवन बी भोंवंक गावना. पयलीं कशें एक वेगळंच वातावरण जातालें, कार्निवल किंवा शिमग्या सारकें. म्हणजे इलेक्शन म्हणजे सगळ्यांक मजा दिसताली, बरें जातालें, कलरफूल गोंयांत. ते आज जायना. सगळें थंड वातावरण. या सगळे कडक वातावरणाक लागून रंग कमी जाला प्रचाराचो. रंग कमी जाला प्रचाराचो आनी सगळें छुपे रितीन चलता. सगळे थंड थंड चल्लां. थंड आनी बरें दिसना तें. म्हणजे ओपन आसूंक जाय. एक जी मजा येताली ती मजा ना. मजा ना. मजा ना. इतकी वर्सां पळयलें. आतां इलेक्शनचें हें करूंक जायना, तें करूंक जायना, अमकेंच करूंक जाय. तर करणारे करून वयतलेच. खंय तरी अतिरेक जाला स्ट्रिक्टपणाचो अशें म्हाका दिसता. की दोगांकूय तेजी बंधनां सारकी लेखी आसूंक जाय. अमूक करूंक जाय, अमूक करूंक जाय. बंधनां करणाऱ्यांक आनी बंधनां पाळणाऱ्यांक दोगांकूय सारकें आसूंक जाय. तें सद्या खंय तरी चुकल्या वरी दिसता. कसो चल्ला प्रचार काँग्रेसीचो? कारण तुमी इतली वर्सां प्रचार पळयलाय बी. ह्या खेपे सगळे जाण म्हणटात की खंय तरी प्रचारा भितर पक्ष कमी पडटा म्हणून. ना, तशें कांय ना. प्रचार वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या तरेन चल्लेलो आसा. काल आतां सोनियाजीची मिटींग जाली आमच्या पणजे. भरपूर लोक आसलो. इतको केन्ना जावंक नासलो. लोक येयल्लो. फाल्यांय लोक येतलो. पण अशें अमूक करा, तमूक करा, पोस्टर नाका किंवा अमको वयर हेचेर स्टेजीर आसूंक जाय. ही कांय तरी लोकांनी ठरोवंक जाय. शेवटी ऑफिसरांनी ठरोवची नासता ही. जे खरी निवडणूक लढयतात लोक, तेंच्यांनी कशें आसचें, काय आसचें, निवडणूक कशी आसची हें तेंच्यांनी ठरोवंक जाय. जे कोण निवडणूक लढयनात ते आजकाल ठरयतात. तुमचो प्रचार कसो चल्ला? सगळे जाण म्हणटात की तुमी ह्या खेपे खूब नेट लायला म्हणून प्रचाराक. हांव म्हाजो प्रचार वर्स पद्दती प्रमाणे करत येयला. आतां कोणाक आजकाल मिडिया तुमची खूब जागृत जाल्ली आसा आनी ताका कांय ना कांय सनसनाटीच्यो बातम्यो जाय आसतात की वन अपमनशीप जी आसा ती वन अपमनशीप खूब चल्ल्या. तुमी ह्या खेपे अशें विशेष अशें वेगळें अशें कांय केलें ना? कांयच केलें ना. पयलींच्या भशेन चालू आसा. पयलींच्या भशेन चालू आसा. म्हाजे लोक म्हाज्या वांगडा काम करतात. ते येतात, मेळटात, शांत रितीन चलता. आतां विरोधी पक्षाक हक्क आसा येवन आनी लोकशायेन कोणी आपले विधानां करूं शकता. हांव ताका जास्तीशें हें करिना. जो सत्तेर आसलेलो तेचेर कागाळ्यो करूंक खूब गावतात आनी जो सत्तेर नासता ताका त्यो कागाळ्यो करूंक गावतात. आमी सत्तेर आसले, आमी सत्तेर नासले तेन्ना तेचो फरक आमकां दिसून येता. हें प्रत्येक इलेक्शनाक जातात. जो सत्तेर आसता जाता. डायनेस्टी पॉलिटिक्साचो भरपूर इशू केला विरोधकांनी. कितलो फरक पडटलो असो दिसता? म्हाका तुमी सांगा, आमच्या देशाची घटना जी आसा तितूर कोणाक बंधनां आसात की इलेक्शनाक रावचें वो ना? सगळ्यांनी राव येता. थंय कितें फरक आसा? बदलात, घटना बदलात. की एका फॅमिलींतले एकूच रावंक शकता, दोन रावंक शकना. पार्टीची आमच्या पॉलिसी आसली ते लॉज ते बदलू शकतात. आनी जे विजिबिलिटी आसा आनी ज्या मनशान कार्य केल्लें आसा, समाज कार्य केल्लें आसा, जो मनीस जिका सारको आसा, जाका पाठिंबो आसा वोटर्सचो, तांकां तिकेटां दिल्या. एक गजाल आसा की सगळे जाण म्हणटात 2007 भितर पक्षांनी पॉलिसी दवरिल्ली. इवन विश्वजीत राणेंक तिकीट दिली नाशिल्लें.
ताजो परिणामच असो जालो की काँग्रेस स्वताच्या बळग्याचेर सत्तेर येवपाक शकली ना हो अनुभवांतल्यान घेतिल्लो धडो पक्षान हांवें सांगून नजो ते श्रेश्ठी जाणा आनी तेंच्यांनी पळयलां विनेबिलिटी शूड बी देर एंड ऑल्सो तेंच्यांनी काम केल्लें जाय त्या त्या भागांनी काम केल्लें जाय. तुमचें उदाहरण आसा एक वेगळी गजाल दुसरी म्हळ्यार एका फॅमिली भितर ह्या चार चार टिकेटी बी दिल्या ताची भितर एक नेगेटिव्ह इम्प्रेशन जायना. तुम्ही कसे ते त्या भागाचे वोटर्स मतदार कितें विचार करतात कितें समजतात तेचेर अवलंबून आसा हांवें सांगूं नजो. पयलींची इलेक्शनां जर पळयलीं पक्षा खातीर हें इलेक्शन खंय तरी कठीण दिसता. ना आसा तशें म्हणजे इलेक्शन ते आसताच सगळ्या इलेक्शनान लोकां मदीं संपर्क आसूंक जाय. त्या भायर आज भुरगे शिकलेले आसात आनी नोकऱ्यो हो मुख्य मुद्दो जाल्लो आसा. आज तरुण मंडळींक नोकऱ्यो आज भुरगे शिकले आनी तांकां काम मेळ्ळें तेच्या खातीर कोणीय निवडलो तांकां काम करूंक शकता. भुरगे काम करून घेतले. एक गजाल सर म्हणटात की ऑब्वियस जाता की तुमी इतली वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले कोणूय दुसरो मुख्यमंत्री जालो की तुमचे कारकिर्दी कडेन तुलना जाता आनी ह्या सरकारात जेन्ना जाता तेन्ना म्हणटात की तुमचें जें सरकार आशिल्लें तितलें बरें हें सरकार चल्लें ना. हांवें सांगूं नजो. तर तुमचो अनुभव सांगात. ना हांवें सांगूं नजो. हांव एक निश्ठेन काम करतां आनी फायली केन्ना दवरिना म्हाजे कडेन. ज्यो फायली केन्नाय चुकोन 24 तासा वयर रावनासल्यो केन्नाय जर भायर बीर गेलो दिल्लीक कामाक वगैरे जाल्यार त्यो रावताल्यो नाजाल्यार हांव केन्नाच फायली दवरिनासलो निर्णय घेयत रावां आनी म्हाज्या संबंदी सांगता हांव आनी शेवट पर्यंत तेंच केलां. रातचो 12-1 त्याच दिसा क्लियर करून दुसरे दीस तांकां म्हणजे सगळे अधिकारी एक निर्णय जालो की कामाक लागात नाजाल्यार आय वूड डिस्कस विथ देम आनी निर्णय घे. अशें म्हणटात की तुमचे टायमार प्रशासनाचेर एक वचक आशिल्लो जो वचक ह्या 5 वर्सांक गेलो. हांवें सांगूं नजो कित्याक मेळे जुळे सरकार जेन्ना आसता तेन्ना सगळ्यांक सांबाळून घेवचें आसता आनी तेन्ना कठीण पद्दत जाता. आज बरेचशे सरकारांनी अशें ह्या राज्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी अशेंच दिसून येता चित्र जेन्ना मेळे जुळे सरकार आसतात तेन्ना सगळ्यांक सांबाळतना मातशें नाके नवे येतात. कोलिशन सरकार तुमी चलयलें न्ही तुमी वचक कशें दवरताले. आमी चलयलें बऱ्यापणान चलयलें. हांवें वचक दवरला वो ना हांवें सांगूं नजो. म्हाजे तरेची कामाची रीत आसा तशीच केल्या हांवें. ह्यो फाटलीं 5 वर्सांची जर कारकीर्द पळयली तुमी जर मुख्यमंत्री आशिल्ले अशी कसली 1-2 डिसिजन आसात जी तुमी वेगळे तरेन घेता आशिल्ले. वेगळे अशें म्हाका 2 गोश्टी दिसतात ज्यो प्रश्न रावल्ले आसात आमचे. एक म्हणजे गार्बेजचो प्रश्न. म्हणजे गार्बेज म्हणजे कितें आसा हांगा गोंयांत निसर्गान खरोच देणगी दिल्या आमच्या गोंयांक. पावस जाता आनी वेट गार्बेज जें आसता तें बायोडिग्रेड जावन वयता. बायोलॉजिकल रिएक्शन जावन डिग्रेड जाता घाण दिसना. परंतु प्लास्टीक जें आसा तें आमकां काडूंक गावना. तेन्ना हांवें 40 आमच्या आमदारांक एक दीस जेवणाक आपयल्ले कांय 1 वर्स जालें जावयेत आनी तेन्ना आमचे विरोधी पक्ष नेते वगैरे सगळे आसले राजकीय सगळे आनी TVS ग्रुपचे लोक आयले तेन्ना प्लास्टिक्स जी प्लास्टिक सामकें दुर्गंधी जाल्यार सांबाळायले सगळे कडेन पडलेले दिसता. तेचो प्रश्न असो आसलो की कितें करचें. त्या प्लास्टिकाक कांयच जायना. तर तेन्ना आमी तांकां दाखयलें की म्हाजे कडेन TVS ग्रुपचे लोक कोयंबटूरच्यान आयिल्ले तेंच्यांनी मशिनरी सादारण 8 कोटीची मशिनरी करतात ते तयार आनी तितूर प्लास्टीक जें आसा तेचें फॉरवर्ड इंटिग्रेशन प्लास्टीक ऑयलीचें आनी बॅकवर्ड इंटिग्रेशन तेचें ऑयल जाता. समजलें. ते तेंच्यांनी आमकां दाखयलें की ते करूं शकतात आनी हांव तेन्ना सभापती म्हणटकीर तांकां सगळ्यांक आपयलें म्हणलें अशें आसा तेन्ना तुमी कित्याक करिनात गोंयांत करूंक जाय आमी.
आनी तेचे ऑयल ते फर्नेस ऑयल म्हणून वापरूंक गावता. ते जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता वैयक्तिक तुमची हाडूंक जाय आनी केलें पण एखादी कितें दुसरे ज्यादा उद्योगीकरण जावंक जाय. IT उद्योग केल्ले भुरगे आज भायर वयचे पडटा आनी IT उद्योग हो सादारण आमी एक्सपोर्ट करता. तेचेर कांय बंधनां ना पूण भरपूर एक्सपोर्ट जाल्लो आसा. पण भायर जेन्ना मंदी येता तेन्ना आमकां मातशें मार खावचो पडटा. गोंयान ITचे कांय तरी कंपन्यो ज्यादा येवंक जाय आसल्यो आनी आमी तेन्ना प्रयत्न केलो सेज हाडपाक स्पेशल इकॉनॉमीक झोन. तेन्ना पॉलिसी आसली गव्हर्मेंटची. काही लोकांचे कितें तरी विरोध आसलो. कोण म्हणले 9 लाख कामां लागतले, 10 लाख लागतले आनी भायले लोक येतले. हें बरोबर न्हू. एक 15-20 हजार किंवा जास्तीत जास्त 1 लाख भुरगे जर लागलेले आज 90% दर वर्सा जे पावसार जातात पास आउट जातात आमचे इंजिनियर्स ते भायर कामाक वयतात.